Jezu आमचा मुकुटा आमचे दोवत आमका बेगीन तो घेता Jezu आमच्या तुझे सोशी धावून आम्ही येता तुझे बेसन आमका मागता तुझेच विनीत आम्ही लिपता Jezu आमच्या तुझे सोशी धावून आम्ही येता तुझे बेसन आमका मागता तुझेच विनीत आम्ही लिपता बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन सर्वस्व तुमचे सोबे आसू आणि तुमचे सोबे आसू प्रितीच्या बहिणी भावनो या दिसा खातीर आमी देवाक दिन वाचतना आयज आमी निरपराधी बाळकांची परब पाळटाव निरपराधी बाळक जे जेजू खातीर जेजू पासत मेले जेजू सुवातेर मेले तांचो आमी उगडास कोत्ता पयले मातीर ल्हान भुरगीं 2 वर्सां सकला हेरोद पादशाहान भिरांतीन तांकां जिवेशी मारली आयज तांचो उगडास कोत्तना आमच्या भुरग्यां पासत मागुया तशेंच जायतीं जाणां गोरपाट एबॉर्शन करतात एबॉर्शनाचे आड आनी विरुद्ध आमचो थाडो उबारूंक आमकांय करपा मागुया आनी सगळे आमच्या भुरग्यां पासत देवाक आर्गां दिवन तांचे पासत मागुया आनी पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया हांव पातकी सर्वपिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून फळान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हडलो अपराध ह्या पासत 35 रांचून कुवार मुरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वराच्या लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्व परिदात देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक आमेन Somia Kragluku Somia Kragluku Somia Kragluku Somia Kragluku Krista Kragluku Krista Kragluku Krista Kragluku Krista Kragluku Somia Kragluku Somia Kragluku Somia Kragluku Somia Kragluku महिमा देवाकून स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सगळींच्या राया सर्व परिदात देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करताव आम्ही तुका दिन वाचताव तुझ्या तोर वैभव पासत आम्ही तुका वाकाणताव सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्या सुपुता सोम्या देवा देवाचे शिगले तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमेत जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन प्रार्थया मी समी भेटवता देवा काळखान दिवन आना रोसा रॉड्रिगीस ताचे पासत तुमच्या लोगणा पासत
तशेंच मागुया चिंकोन आपणाचो वाडदीस समरुमतात केरीत भाशेन ॲशली मार्टिन्स आपणाचो वाडदीस समरुमता ताचे पासत आनी हेरूय चिंकोन आपणाचो वाडदीस समरुमतात तशेंच लग्नाचो संस्कार लग्नाचो दीस पाळटात तांचे पासत मागुया तशेंच चिंकोन पिडेंत आसात जावं हॉस्पिटलांनी घरांनी ताणें आमकां मागूंक लायला ताचोय उगडास करुया. सर्गींच्या बाप्पा आयच्या दिसा निरपराधी बाळकांनी रोग साक्षी जावन आपले जिबेन न्हय पूण मनान तुजी वाखाणी केली. आमी जिबेन उचात्ता तो भवाट जिविताची चालीन परगटूंक आमकां कुरपा दी. आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवो चलयता सासनाच्या ससनाक आमेन. बागीवन जुवांचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, आमी आयकलां आनी तुमकां आमी परगट कोत्ता तो जेजूचो संदेश हो. देव म्हणल्यार उजवाड आनी ताचे सोबे कसलेच काळोख ना. काळोखांत आमी चलता आसतना देवाच्या एकचारांत आमी आसा म्हूण आमी सांगलें जाल्यार सगळें आमचें जिवीत फटकिरें, कित्याक स्वता प्रमाणे आमी जियेना. पूण जसो देव उजवाड्यांत आसा तशी आमी उजवाड्यान चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकचारांत आमी आसा आनी ताच्या पुता जेजूच्या रगत सगळ्या पातकांतलें आमकां शुद्ध निर्मळ कोत्ता. आमकां पातक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी आमकांच फटयता आनी आमचे सोबे आनीक सोत ना. पूण आमची पातकां आमी वळखून घेता जाल्यार देव आमची पातकां बक्षिता आनी सगळ्या खोटेपणांतली आमकां नितळ कोत्ता, कित्याक तो विस्वाशी आनी प्रमाणीक. आमी कधीच पातक करूंक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी ताका फटकिरो कोत्ता आनी ताचें उतर आमचे सोबे ना जाता. म्हजे सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, तुमी पातक करचें न्हय म्हूण हांव हें तुमकां बरयतां. पूण कोणूय पातकान पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनंती कोत्तलो आमकां एकलो शराती आसा, तो प्रमाणीत जेजू क्रिस्त. तो एकलोच आमची पातकां नाटाक कोत्ता ती बोली, आमचीच न्हय बगर आख्या संवसाराची. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार आमचो जबाब जावन दी. शिरक्यांच्या फासांतली शेवण्या वरवीं आमी सुटून गेल्या. सगळीं आनी एकदां म्हणुया, शिरकांच्या फासांतली शेवण्या वरवीं आमी सुटून गेल्या. सर्वेस्पोर आमकां पावूंक नासलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना तांचो राग आमचेर पेटोवन ते आमकां जिवेच गिळटले आसले. जबाब, शेरकांच्या फासांतली शेवण्या वरवीं आमी सुटून गेल्या. आमी उदकान बुडून मरतलीं आसल्या. उदकाचो लोट आमकां ओडून वतलो आसलो. तांची भिरांकूळ लारां आमकां गिळ्ळ्या बगर रावची नासलीं. जबाब, शेरकांच्या फासांतली शेवण्या वरवीं आमी सुटून गेल्या. ताणें फास तोडून उडयलो आनी आमी सुटून मेकळीं जाल्या. जाणें रुचला स्वर्ग आनी संवसार, त्याच सर्वेस्पराच्या नांवान आमचो आदार. जबाब, शिरक्यांच्या फासांतली शेवण्या वरवीं आमी सुटून गेल्या. उद्गाराक उबी रावया. हालेलुया 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 हालेलुया. आमी तुका वाखाणटाव देवा. तूं सर्वेस्पोर म्हूण आमी वळखून घेता. रोगसाशांचो निर्मूळ पोरजोळीत तूं. तुका वाखाणटाव सर्वेस्पोरा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया
सुरेस्पो तुमचे सव्य आसूं आणि तुमची सौम्य असो. माथ्या प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शिव पट्टोमान महिमा तुका सोन्या. ते उदेंतीचे विद्वान परत वचना फुडें जुजेक सपनान दिसती पडून एका देवदूतान म्हणले, उठ, बाळकाक आनी ताची आवयक घे आनी इजिप्टाक पळून वच, आनी हांव सांगी पर्यंत थंय राव. तर हेरोड बाळका ना करूंक ताची सोद करचो आसा. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताची आवयक घेवन तेच राती इजिप्टाक पळून गेलो. आनी हेरोड मोरसोर थंय रावलो. इजिप्टाक त्यान म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो अशें सोरेस्परान प्रवाद्या उद्देशी सांगलेलें उतर पाळचे खातीर तें घडलें. विद्वानांनी आपणाक फटयलो म्हूण पळोवन हेरोड एकदम रागाभरीत जालो आनी आपले मनीस गांवांनी विद्वाना कडेन विचारून घेतलेल्या काळाची हिशोब प्रमाणे 2 वर्साचे आनी उणे पिरायेचे बाळकांक मारून उडयले. तेन्ना जेरेमास प्रवादी उद्देशी अशें सांगलेलें तें खरें जालें. रामा गांवांत एक साद आयकूंक आयलो, मोठे रडणे आनी विलाप. राखेल आपल्या भुरग्यांक रडटाली आनी ती नाच जाली म्हूण बुजवण घेनासली. जेजू ख्रिस्ताचे शिव पट्टोमाने वाकाणे तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या आपणी भावनो जायती थोडी आमची भाव भयणां मर्डर करतात, जावं रेप करतात, जावं चोरी करतात, जावं बोगस स्कॅम्स करतात आनी जायते जाणांक बणकोण फावो जाता. आनी जायतीं असलीं भाव भयणां जावं क्रीम आदाडटा ती बणकोणीत आसात. ती बणकोणीत आसात म्हणटोच तांकां इफेन फावो गाय ओ ताणें क्रीम आदारल्या देखून तांचे सत्यानाश जावंक जाय गाय अशें आमी चिंता. अशें आमी घोडेक आमच्या मनांत आसा. ती बणकोणीत आसात, ती प्रिजनान आसात, जेलीन आसात म्हणटोच तांकां सजा फावो, तांकां आनी बक्षडे ना, तांकां आनी देवाची दया ना अशें आमी चिंता. पूण जायतीं जाणां आमची भाव भयणां असल्योच क्रिमी आदारून संवसारांत उक्टीपणी भोंवतात. तांचें कितें गाय? आनी जायतीं जाणीं आमची भाव भयणां जावं उडेक व्हडल्यो क्रिमी आदारूंक नात, पूण ह्या संवसारांत आसात उक्टेपणी, बणकोणींतल्यान भायर आसात. तांचें कितें गाय? आनी आमी ल्हान व्हड पातोक आदारता पळय ती आमचें कितें गाय? प्रितीच्या भयणी भावनो, बोगसणें ना हें उतर ना. आनी हेंच की आयचे पयलें वाचप आमकां सिद्ध कोत्ता. भाग्योन जुवाव जेजू वरवीं सगल्यांक पातकाचे बोगसणें आसा. जेजू वरवीं ताच्या मन्ना वरवीं ताणें आमकां सगल्यांक जिखून घेतल्यान म्हणटोच जी कोण खालतिकायेन आपणाचे पातक वळखता, जावं ती बणकोणीत आसूं, जावं ती बणकोणीत भायर आसूं, जावं ती पातकी व्हडली पातकी आसूं, पूण जेन्ना हांव पातक रोडटा, पातक ओळखून घेता आनी त्या देवाशी वेता तेन्ना तो देव चेरूल बक्षिता. पूण हांव वचोंक गरजेचें ताचेशी. हेंच की हाचे पयलें वचप सिद्ध करता तो जाल्यार आयच्या शिवटमनान नदर मारुया. हेरोड पातशाय हेरोप्रादी बाळकाक 2 वर्सां सकला जिवेशी मारली. ताका बोगसोडे नासले गाय? आसले. जरी तर तो आपणाचे पातक रडलोलो जाल्यार, जरी तर पातकाची दूख मागलेली तो जाल्यार, पूण तशें जावंक हेरोड पातशाय न्हयच फकत निरोपराधीक बाळकांक मारले जिवेशी, जायते जाणांक मारले. आपणाचे बायलेक खूद मारले, आपणाच्या दोगा पुतांक ताणें जिवेशी मारले, आपणाच्या भावांक जिवेशी मारले. रक्तान बुडलोलो तो
तोच तो हेरोड पाटशाय मरपाक पावलो, पूण तरी आसतना जायत्या व्हडले व्हडले मनशांक ताणें बोनकोणीन धरून घाले आनी आपूण मरता त्या दिसा तांकांय जिवेशी मार म्हणून हुकूम घाल्लो, पूण तांकां मारूंक ना. कित्याक आख्खे सगळे इस्रायल रोडण्यांनी भरूंक जाय आसलें ताचें मरना वरवीं. प्रितीच्या भयणी भावनो, आयज निरपराधी बाळकांचे आमी परब पाळटाव जे क्रिस्ताचे सुवातेर मेले. तांकां घोडेक जिबेन ताणें क्रिस्ताक परगटूंक ना, पूण रक्तान परगट केलो. आपणाचो जीव दिवन क्रिस्ता खातीर रक्तान जेजूचे गवाय जाले आनी ताकाच लागून आयज आमी तांचो उगडास कोत्ताव. प्रितीच्या भयणी भावनो, आयज आमी समाजाचे नदर मारीत जाल्यार कितलींच आमचे भयणी भाव आदार दितात एबॉर्शन करपाक, गोरफाट. आनी आमी चिंता गोरफाट म्हणल्यार इटर्मिनेट प्रेग्नन्सी. मातशी गोड गोड उतरां घालता आनी म्हणटा वी हॅव जस्ट टर्मिनेटेड आवर प्रेग्नन्सी. प्रितीच्या भयणी भावनो, गोरफाट एबॉर्शन म्हणल्यार इट्स अ कोल्ड ब्लड मर्डर. जे परी आमी व्हडल्या व्हडलेल्या मनशाक जिवेशी मारता तेच भाशेन एबॉर्शन इज अ कोल्ड ब्लड मर्डर. आमकां कांयच न्ही कहें दिसता तें एबॉर्शन करप राव. प्रितीच्या भयणी भावनो, हें एबॉर्शन करतना निरपराधी बाळकांचो उगडास करुया जे रोडणे तांचे हेरोड पातशाहाच्या कानार घासताले. जेन्ना आमी निरपराधी बाळकांक जिवेशी मारता एबॉर्शन करून गोरफाट करून ताचे रोडणे देवा मुखार आयकूंक येता. रडटात. कित्याक रडटात गाय? निती खातीर रडटात. रडटात कित्या खातीर गाय? आपणाचे आवयन आपणाक जिवेशी मारलो संवसाराचो उजवाड पळोवच्या पयलींच. प्रितीच्या भयणी भावनो, असल्या भाव भयणां पासत मागुया. आयज काळ एबॉर्शन सदांचे भाशेन जाला. एबॉर्शन करता तूं जाल्यार तुका बोणकोण फाव जायना. एबॉर्शन करता तूं जाल्यार तूं प्रिजनान पडना. तुका कोण जज करिना, न्हय म्हणून तुका कोण सेंटन्स फाव करिना. उक्तेपणी भंय येता. पूण एबॉर्शन ऑल्सो इज अ कोल्ड ब्लड मर्डर. हें आमी मनान धरून भुरग्यांचो सांबाळ करूंक, भुरग्यांक अदीक मोगांत लेखूंक आनी सदांच आमचे सोडूनय पासत कितलींय पातकी जावं आमचे पातो कोळकून जेजूशी वचूंक जेजूची कुर्बानी बोळ मागुया. अशें कोण एकलो म्हणटालो. पातशाय रोमाचो आगुस्तस पातशाय म्हणटालो, I would rather be a pig of Herod than his son. हांव ताचो दुकोर जावंक तयार आसा, न्हय ताचो पूत. कित्याक हेरोड पातशाय पुताक पासून जिवेशी मारलो. आमची तसली परिस्थिती ना सांग, पूण सदांच एकामेकाक मोगांत लेखूंक आमच्या जिविताक मान दिवंक, म्हज्या जिविताक मान दिता तशेंच दुसऱ्याच्या जिविताक मान दिवंक जेची कुर्बानी बोळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आमेन. आमची पडले वरदाना निष्कळंकच दाखलारूस दोयाल बापा मोई मोगान ताचे वरवीं आमकां पूस दोयाल बापा मोई मोगान ताचे वरवीं आमकां पूस पवित्र आत्म्या देवून ये दाना आमची संस्कारच्या जेसू सोवे आमचो देवा कर्ज
वचन जेजू सोवे आमचोयून देवा कर्जा म्हज्या भयणी भावानो म्हजें तुमचें बलिदान सर्पदिदा देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या दांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पयस शुभेच्छा देवाक सरस्पर मानून घेवं. रक्तान आपणाक साक्षी दिवंक जेजून निरपराधी बाळकांक वेचून काढली. या सोडवणेच्या बलिदानान आमी तुका भेटयता. त्या तुझ्या पुताच्या रक्तान आमचे अपराध धुवन काड म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवेन सुरेस्पोत तुमचे सवे आसूं आमची काल जावं बारुया. सुरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सुरेस्परा पवित्र बाप्पा सोरपदिदार आनी सासणाच्या देवा सोर खाली आनी सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं या काळान नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उकडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेन आयलो. तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची अचोकताय. अशें आमचे विनाशी सैमान फुक्या जोडलो अविनाशी मान. एकवट व कितलो अजापांचो समेस मनशांक जिवीत देवाचे एका मनशा वरवीं फाव जालें. देखून सगल्या दुता सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तू पवितून सगळ्या पवितपणाची सोर तुझ्या पवित आत्म्यान धाडून ईद आनी पवित कोर म्हूण आमी मागता. सावंती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच कोशेन कोश मरोन सोसूंक वेच्या आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणले वो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परिचान जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले तुमी समेस घेयात आनी पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचे भक्षण मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारोतेले हे म्हज्या उगडासाक कोरात. बापाताचो गोठ परगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर रावता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगोटा. तुझ्या लेण्याक आमी
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनोवन जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी भोव जिविताचो आनी सोडुणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सोरेस्पराकी प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरी आमच्या गवली बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनोवन जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजी परसलीत मुखार मोल फलोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती भाग्यवंत जुजे तिचे पती आनी आमच्या आस्कार्य सांगाती भाग्यवंत दोदता भाग्यवंत जुजे वास भाग्यवंत जुवाव भाग्यवंत इस्तेव आनी सोडकांनी तुका मनवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी ताचे संगातात जी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगातात त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सुगंधाराची याज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन तीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुझी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बस आनी आमकां ताणीन पडोवन घेवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सुदुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरोशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतेन सोर पातकांतली सुटाय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडके पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सोमिया जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोतोरांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे नोय पोंचे पवित्र सभेच्या बाटाचेर दिश्काल आनी तुजी अशी परमणे तिका शांती दी आनी तूं सगळे एकवटान सांबाळ सची येतानी रास वचुरयता सासणाच्या सासणाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी हीच ती देवाची शैली संसाराचे पाप काडटा ती शैलीच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुमचे भितर येवचे म्हाका पावना पूण जाका तुसणार म्हाका भलायकी मेळटली Amche
आमचो विश्वास तूं आमचो विश्वास तुझेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विश्वास तूं आमचो विश्वास तूं लागता जिवीत जेजूशी येया Paruban diupi somadan korbi o eklotasa Tor lata jivi Jesus shieya Paruban diupi somadan korbi o eklotasa तुझेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विश्वास तूं आमचो विश्वास तुझेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विश्वास तूं आमचो विश्वास प्रार्थूया. भोवमोगाल बापा आसून उलोवंक ह्या नासलेल्या बाळकांक रक्तान जेजूक साक्षी दिवंक तुवें फाव केले आनी तांच्या जल्माच्या समयार रक्त साक्षांचो मुकूट झडूंक विचित्र मांडावळीन तुवें तांकां पावयली. तांची परब समोरून तुका आमी दिन वाचता आनी ह्या सोरीच्या जेवणा वरवीं आमच्या सुडोणदाराच्या जिविताची भोत्तेन आमकां सुबा वांटो दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन. सोळीस्पोत तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदिदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचुयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार Shanisha, Shumisha, Galogi, Soryagni, Marizuze Kotapalo, Dunya Palo, Mitla Polo, Kamichi Gurunka. Shanisha, Shumisha, Guriani, Belosva, Sorna Bene, Dildu Delta, Santo Salmo Durgidaita, Cristaro Monwa, Cristaro Monwa.